मगाच्या भयणी भावांनो, एक सक्सेसफूल बिजनसमॅन ताचें मरण जालें आनी तो स्वर्गार गेलो. आनी जेन्ना तो देवा मुखार उबो रावलो तेन्ना देवान ताका हो प्रश्न केलो की तुवें संवसारांत कितें केलें तें तुवें म्हाका सांग. आनी ताणें म्हणलें, हांव एक बरो व्हड सक्सेसफूल बिजनसमॅन आनी हांवें कोणाकूच वायट करूंक ना. आनी देवान म्हणलें, बरें आसा, पूण तुवें म्हज्या सर्गीच्या राज्याक पासत कितें केलें काय? आनी जेन्ना हे प्रश्न विचारलो तेन्ना हो बिजनसमॅन ओगी रावलो आनी ताणें कांयच जबाब दिवंक जावंक ना. वय मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच उगडास करता. आमी जायते फावटी न्हू आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेरच लायलेलें आसा. जायते फावटी आमी संवसारीक वस्तूंचेर चिंततात न्हू. आमी आमचें बिजनस कशें वाडोवचें वो आमकां कसो आनीक पयसो दुडू करचें तांचेरच आमचें मन आसा. आमी घडये कोणाकूच वायट करिना आसत, पूण आमकां देवान जायते गूण दिल्ले आसात ते आमी वापरिनासतना आमी ते देवाचें राजा पासत कांयच करिनात. आयज आमी शुभ वर्तमान पळयता दुनियान चाकरांक भांगराचे दाणे दिले आनी तातूंतले 2 जाणांन ते तांचे आनिकूय जोडले आनी एकल्यानच तो लिपोवन धरलो. जायते फावटी मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी नियाळ करून पळय, आमी ह्या तिसऱ्या चाकरा भाशेन जाल्यात. आमी तो नाणो आमकां कितें दिल्लें आसा, आमकां गूण कितें दिल्ले आसात, आमकां तलें दिल्लें आसात तें आमी लिपोवन दवरतात. देवाच्या राजा पासत आमी तें आमी वापरूं नात. तर आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमकां एक बरी शिकवण मेळटा. आमकां देवान जायतें दिल्लें आसा तें आमी आमच्याच फायद्या पासत न्हू, पूण आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान, बऱ्या कुन्यांतल्यान, बऱ्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक आदाराची जावन दुसऱ्यांक आमी हो भावार्थ दिवन देवाची जेजूची ओळख दिवन आमी जेजूच्या सर्गीच्या राजा पासत वावरूंक गरजेचें. तर आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां जे गूण दिल्ले आसात, आमकां जे तालेंत दिल्ले आसात, आमी ते बरे तरेन वापरूंक आनी ह्याच हे गूण आमी वापरतना हेच भाशेन आमी देवाचें कार्य जें आमकां दिल्लें आसा, सर्गीचें राज परगटपाचें, तें आमी परगटूंक देवाचोच आदार मागुया.